हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात सगळी? तुम्ही चित्तानी आयज हांवें अशें ब्लॉग स्टार्ट केलो म्हणून वेट तुमकां दाखयता. आमच्या हांगा ब्रेकफास्ट स्टार्ट आहा. हॅलो हॅलो, गुड मॉर्निंग. आयज आमी ब्लॉग सकाळी सकाळी स्टार्ट केलो. कितें करता? आयज ब्रेकफास्ट फोडणी फोव. फोडणी फोव देखो आणि ते सगळे कचपट. आयज न्ही आमकां ब्रेकफास्ट रेडी करपाक बी लेट जालो. सकाळी उठून आयज हांवें पयलीं शावर घेतलो, ताका लागून लेट जालो ब्रेकफास्ट करपाक. वा आपूण सगळें आपल्यालें करून रेडी जावन बसला, केन्ना ब्रेकफास्ट रेडी जातलो आनी केन्ना आपूण खातलो काय म्हणून. सो ब्लॉग हांवेंच स्टार्ट केलो. ताका लागून ब्लॉग बी आपल्यालाच स्टार्ट केला. आयज सकाळी करून एक्चुली सगळा ब्रेकफास्ट बी कंप्लीट करून ब्लॉग स्टार्ट करतलो आयज बेगीन. रातची न्ही खूब गरमी जाताली, ताका लागून आयज सकाळी उठून पयलीं शावर मागीर सगळें काम. मी आतां हांगासर आयज फोडणी फोव लेट जालो म्हणून बटाट काय उकडपाक टायम ना, सो अशेंच पीनट्स घालून फोडणी फोव. जेन्ना केन्ना काय करपाचें आसना म्हटल्यार अशें गडबड बी आसता पळय, तेन्ना चडशें आमगे फोवूच आसता. इजी वेन जाता न्ही, ताका लागून. बाकीचें आनी कितें करपाक जाल्यार टायम लागता. सो भिकणां भाजून दवरल्या, हितून घालपाचें. कितलो टायम लागतलो? जालें कांदो तळसलो की जालें न्ही, 5 मिनटां. च्या बी घालूंक दिसता. च्या बी दवरल्या. ब्लॅक टी आयजूच अशी न्ही, सदांच आमगे सकाळ फुडें ब्लॅक टीच आसता. आनी हेतून कितें उदक घालून दवरला? ना, उदक घालपाक जाय. सो तो न्ही कितें जाला जाणा, तेजी बी एक व्हडली स्टोरी आसा. तो कितलो दीस जाला थंयच आसा. मागीर खुबशे ब्लॉगान दिसला बी आसतलें की तो हांगा आसा, सांगता तेजी स्टोरी आसा एक टॉपीक ना. सो हो न्ही आमी फातर्पे जात्रेक सावन हाडिल्लो. त्या दिसा तुमकां दाखयल्ल्या प्रमाणे हांवें सांगलेलें की मातयेचे हांवें घेतला म्हणून, आनी घेता थंय शूट बी केल्लें. सो हो हांवें घेतलो न्ही, मागीर हाडून खूब दीस घरान उरलो. मागीर हांवें ऑनलायन बीन खूब सर्च केलें की तो कसो यूज करप काय म्हणून. फर्स्ट स्टार्टींग यूज करता आसतना कसो करता काय म्हणून. फर्स्ट हाडला हांवें मातयेचें, पयलीं केन्ना काय यूज करूं ना. सो 12 वरां खंय ताका फुगो घालपाक जाय आशिल्लो. हांवें रातभर फुगो घातल्यान दवरलो. सकाळी उठून पळयत जाल्यार ताका एक बुराक ओपन जालो. खंय रे तो? पळय हो न्ही, हांगा ताका बुराक म्हणल्यार पयलीं हो भायल्यानसून दिसनाशिल्लो, भितरल्यान मातसो दिसतालो. आतां भितरल्यान कितलो व्हडलो दिसता पळय आतां हांगा ह्या सायडीक. सो आतां तो गळटा म्हणून तो असोच दवरला. ताका कितें करपाचें पळोवंक जाय, कितें ताका ऑप्शन आसा जाल्यार म्हाका ऑनलायन सर्च करूंक जाय, ना जाल्यार मागीर तितून झाडां रोवपाचें. आनी कांय ऑप्शन ना. बरो घेतलेलो रांदपाक म्हणून, सो ताका हें जालें सगळें बुराक पडलो. म्हाका दिसता बुराक पयलीं सावन आशिल्लो, तेणी वयल्यान कवर केल्लो आसतलो तो माती बी लावन. सो तो उदकाक घातले फुगो घातले की ती माती गेली आसतली. तशें आसतलें. सो ताका लागून जालें म्हजें. तुजे बोवाळां पळोवना हांवें फोडणे हेंच घातलें ना, करबेलच घातलो ना. यादच ना. आनी आयज म्हाजे कडेन कोथमीर बीन आसा फोवांक घालपाक. सो हांवें सगळें रेडी करता आनी मागीर दिता तुका. ओके, 5 मिनटां. सो हांगासर हेचे फोव रेडी आसा, व्हरून दिता. बसला बाबडो चावेक.
कॅमेरा ब्लर्स वयता मरे सगळ्याच. सो ब्रेकफास्ट रेडी जालो आनी हेका चा दिल्या आता. हांव पिवना, हांव मागीर पिता आनी थोड्या वेळान. हांव इतले बेगीन चा पियना, सो थोडे मातशे लेट पिता. हेका दिला, हो आतां चा पितलो आनी मागीर आपल्याले न्हावपाचें, देवाची पुजा सगळें करता. देवाची पुजा बी करून हांव न्हावलें आनी फटाफट पयलीं ब्रेकफास्ट केलो. सगळी देवाचें बी करता मागीर टायम जातलो न्ही म्हणून हो म्हणपाक आपूण न्हावून करता आनी मागीर ताका वचूं बी जाय. मागीर वतलो खंय तो कामां, म्हळ्यार काम आसा मातसो लेट वयतलो. आज नाल्यार एक्चुली 9:30 10 म्हटल्यार वयता. आयज लेट वचपाचो दिसता 10:30 सुमार. सो आतां हांव सद्याक टीव्ही लायल्या, बिग बॉस पळोवपाक जाय. मॉर्निंग आसा पळय न्ही तो सीझन 13 चालू आसा न्ही, तो हांव मॉर्निंग पळयता. रातचे लागता काय हांवें नोट करुना अजून, बट मॉर्निंग पळयता हांव. हो ब्रेकफास्ट करता तेन्ना हांव म्हाका फ्री टायम आसता न्ही, हांव काय त्या टायमार ब्रेकफास्ट करना. सो एक 10 म्हटल्यार म्हाका पळोवपाक मेळना. आयज शावर बी बेगीन जालो न्ही, सो मोदी काय टेन्शन झंझटांनी आसपाना. सो हेका ब्रेकफास्ट दिला पळय, फाटल्यान ब्रेकफास्ट करता आनी हांव बिग बॉस पळयता आतां मातशें बसून आनी मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. पंजाब की कोण करता? हांगा टीव्ही चालू आसा आनी हांव आतां घेवन बसलां म्हाजो ब्रेकफास्ट. सकाळी जो ब्रेकफास्ट केल्लो न्ही तोच फोव केल्ले पळय, फण्णी फोव तो आनी तेजेर वयल्यान शेव घालून. आमी अशेंच खाता, म्हाका जाल्यार अशेंच लायक. लिंबू पिळटा आनी मागीर वयल्यान शेव घालता. आयज सकाळी ब्रेकफास्ट करपाक खूब गडबड जाली, लेट जालो म्हाका, ताका लागून बटाट बी कांय शिजूना. जाल्यार हांव बटाट घातले शिवाय केन्ना फोव करत ना चडशें. म्हाका बटाट घालून आवडटा. साबुदानाची खिचडी जावं फोव, म्हाका बटाट जायत. बरें टेस्ट बरें येता म्हणून. आनी मागीर ब्रेकफास्ट करता म्हणून बशिल्लें न्ही, म्हळ्यार इतलें सकाळ फुडें जायना म्हाजे कडेन ब्रेकफास्ट करपाक. सो मातशें लेट करतलें म्हणून रावलें ते 10:15 जालीं आनी आतां हांव म्हाजो ब्रेकफास्ट घेवन बसलां. तर पयलीं पटपटीत हो ब्रेकफास्ट करून घेता, रांदपाक बी जाय न्ही मागीर. सो ते मागीर पळयता, पयलीं हो ब्रेकफास्ट पयलीं करता. आनी हो आसा जस्ट न्हावून येयला, पुजा करता देवाची भितर आसतलो आनी हांव करता ब्रेकफास्ट हांगासर. जशें तुमकां हांवें पयलीं बी सांगलां की च्या बी पिवन जाली की ना ब्रेकफास्टाची जी आयदनां आसता पळय ती हांव तेन्नाच धुवन दवरतां. म्हणल्यार आमचे दोगांयची च्या पिल्ले ग्लास, बशी, प्लेट जे कितें आसता पळय न्ही आनी ब्रेकफास्ट तयार केल्ली आयदनां, सो एक वांगडा सगळीं धुतान दवरता. मागीर जर रांदून बी एक वांगडा धुतलें म्हणून रावलें न्ही, सो ती खूब जाता आनी पळोवनूच बेजार येता. सो जितली आयदनां जाता पळय न्हू तशी इल्ली इल्ली हांव धुयत रावतां. च्या पिली की ती आयदनां धुली, रांदता आसतना जी आयदनां लागता पळय ती आयदनां त्या टायमार धुयता. जेवण जाली की जेल्ली आयदनां, अशें करून थोडी थोडी धुयली न्ही हेडेक बी जायना. नाल्यार एक वांगडा खूब आयदनां पयली की न्ही बेजार येता. सो हांगा तशें च्या पिवन जालें की ना हांवें आयदनां धुलीं, सिंक बी मातशें निवळ केलें आनी मागीर बेडरुमान येयलें. आयज बेडशीट बी सगळें धुवपाक लायिल्लें, सो बेडशीट बी चेंज करता आतां हांव हांगा. सो बेडरुमान बी हांगासर न्ही मातशें क्लीन केलें आनी बेडशीट बी सगळें चेंज केलें. लास्ट टायम जेन्ना क्लीन केल्लें पळय तेन्ना हें चेंज करूं नाशिल्लें, तुमकां सांगलें न्ही थंडी जाल्यार म्हण चड कांय घेवन बसूं नाशिल्लें. सो आयज क्लीन केलें आनी सगळें चेंज बी केलें आनी भायर बी दाखयता तुमकां. हांगासर बी सगळे म्हणल्यार सोफा कवर्स जे आशिल्ले पळय ते सगळे काडून दुसरे घातले, चेंज केले, मातशें डस्टींग बी केलें आनी जालें. हें गाडी धुवपाचें स्पॉन्ज हेजो, सो तो सुकून काडून दवरला. भायर आशिल्लो तो हाडला हांवें भितर दवरपाक. सो मातशें चेंज केलें आनी सदां सेम पळोवन बी बेजार येता. आतां म्हाका हो सोफा बी हांगाच सदां पळोवन बेजार येवंक लागला. आतां अशें चिंत्तालें हांव की एल शेप परत करूं का म्हणून. तो एल शेप करपाक गेले न्हू परत सगळें हालोवन पोना बिनाक मॉप मारून क्लीन करपाक जाय. ज्या दिसा बरो टायम आसता पळय न्हू त्या दिसा करतलें अशें म्हूण चिंतलां. हो नाका म्हणटा म्हाका करपाक जाय, एकूच पळोवन बेजार येता न्ही सदां म्हणून. सो पळोवया केन्ना जावन पडटा तें. आनी आतां टायम जालो 11:15, तर या भितर रांदपाची तयारी जेवणाची. सो जेवणाक न्ही कितें करूं म्हणून समजना. वेज आसलो की ना होच प्रॉब्लम जाता, कितें करपाचें म्हण कळना. सद्याक हांवें पिवपाक उदक दवरलां आनी एक सायडीच्यान आदन दवरलां शिताक.
आयज दाळ करू अशें दिसता, राजमा आसा ते करू, पनीर करू, कांयच कळना ऑप्शनच. मसालो खावपाचें म्हळ्यार मसाल्याचें कितेंच खावपाचें मनच करनाशें. सो अशें चिंतता की बेश्टी न्ही पातळ तूप घालून जी दाळ करता पळय न्ही हांव ती करतलें. आनी चिटकेची भाजी आसा पयर संडे काडलेली ती केल्यार बरी अशी दिसता. चिटकेची भाजी करतलेच ती काडून दवरले हांगासर हांवें. आनी दाळ करपाचें कितें करपाचें कळना म्हाका. दाळ बी खावूं बेजार येता. सो आनी कितें म्हणून करतलें, मसाल्याचें बी खावपाचें मन ना. आदन आनी दवरला पळयता नाल्यार दाळीचोच कुकर लायता आनी चिटकी मिटकेची भाजी करता. आनी टायम आसा अजून न्ही, सो करता सुशेगात. आनी मेळटा तुमकां, दाखयता तुमकां कितें रांदता तें मागीर हांव. अजून कांय अशें डिसायड ना, दाळ करूं नाका अशें मन जाता. पळोवया कितें येता तें मागीर. म्हणल्यार मायंडान कितें येता तें, कितें तरी करपाकच जाय न्ही. सो पळोवया.
सो झाले माझे रांदून आता. हा फायनली हे करू का ते करू का ते करून करून लास्ट डाळीचेरच पावले. डाळ केली बेश्टी तुपाची डाळ जी करता पळय आमी बटाची डाळ म्हणटा तेका, ती डाळ केल्या आणि भाजी जी तुमकां दाखयली पण आता तीच चिटकी मिटकेची भाजी केल्या आणि डाळ आणि काय ना शीत आसा आणि काय करपाचें तर सध्या मन ना आनी कितें म्हण करतली शिवराक आनी कितें म्हण जेवतली. शिवराक कितलेंय बरें केलें तशेंच वयता जेवण. म्हाका न्ही हेका हांव जेवता, म्हाका आवडटा शिवराक जेवपाक. हांव शिवराक दाळ आनी पेज कितेंय जेयता, रोस भाजी म्हाका कितेंय बी चलता. नॉनवेज खावपाक म्हाका मातशें बेजार येता, म्हाका आवडना नॉनवेज इतलें. नुस्तें तर आवडत न्हू हुमण बीन. तरी केला आता पळोवया हांव कितें म्हणटा तो येवन. टायम जावना अजून चड, 12 जाता थंय आसा. इफ सपोज जर मागीर मायंडान कितें येयलें जाल्यार फ्लावर आसा, कॉलीफ्लावर, वांयगी आसा, बटाट आसा, कितें मागीर फ्राय बी करपाक जाता. आनी कॅबेज ना नाजाल्यार कॅबेजाची भजी करूं जाताली. खूब टायम जालो न्ही केल्यार, पण हो बोवाळ मारता डीप फ्राय बी चड करतकीर ऑयली बीन. आनी म्हाका फ्राय करतना बी तेल मातशें खूब लागता, ताका लागून पळयता आतां. आनी थोड्या वेळान हाका कॉल करतलें, येवपाचो जाला जाल्यार पळयता. आनी जालें म्हजें जेवण करून, किचन बी सगळो क्लीन केलो. आतां रेस्ट टायम, मागीर मेळया तुमकां थोड्या टायमान. आनी म्हाजी हालत पळय आयज, केस बी सकाळीं बेगीन न्हावन म्हळ्यार केस बी धुवन बेगीन न्हावन बिवन हें जाल्लें न्ही, तोंड बी सगळें आतां ऑयली जालां. सो तोंड बी मातशें धुयता, निवळ जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी ह्यो पणट्यो त्या दिसा धुवन दवरलेल्यो न्ही हांवें, हांव तुमकां दाखयल्ल्यो काय खबर ना, बट गरम उदकान बी घालून धुवन दवरलेल्यो. ते रामाचे राम प्राण प्रतिश्ठान आशिल्लें त्या दिसा व्हेल्ल्यो न्ही देवळा कडेन, त्यो पणट्यो. सो धुवन दवरलेल्यो, वताक बी घालून दवरल्यो. स्टील न्ही ताका तुपाचो असो वास येता. ते परत एकदां धुवन हांवें दवरल्यार आतां तरी स्टील वास येता. हो म्हणपाक लागलो थोडो टायम आसून एक 4 दीस भायरच दवर, मागीर भितर काडून दवरना. तर भितर दवरले न्हू मुयो बी येता आनी मागीर तेलाच्या वासान म्हणून 2 फावटी धुवन दवरलें. गरम उदक घालून, बेकिंग पावडर, लिंबू बिंबू सगळें घालून दवरलें, वचना. सो पळोवया. थंडेच्या दिसान तेल दाट जाता न्ही, सो त्यो रातभर थंय आशिल्ल्यो, वाऱ्यान बी पालवले थोडे, तेल बी तशेंच आशिल्लें. सो ताका लागून मे बी चड वास येता आसतलो. सो त्यो पळयता आनी एक 4 दीस अश्योच भायर दवरून वास वयता जाल्यार आनी एकदां धुवपाक जाय मागीर. चल तर मातशें तोंड बीन धुयता म्हाजें आनी मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. फायनली जेवपाचो टायम जालो, वाडून बी घेतलें आमी. हांणी तुमकां म्हटलेलें न्ही कितें करपाक जाय जाल्यार पळयता म्हणून. हेका कॉल केल्लो, हो म्हणपाक लागलो कांय नाका, इतलेंच पुरो. तेलाचें सद्दां बेजार येता. नुस्तें बी फ्राय केल्लें न्ही, पयर नुस्तें फ्राय केल्लें, काल सुके बांगडे अशें म्हणून हो म्हणपाक लागलो नाका आनी कांयच नाका, सिंपलशें आयज लायटशें जेवण आसूं दी म्हणून. सो मागीर आनी कांयच करूं ना. हो येयलो आतां, वाडला 1:45 जावपाक येयली. हो जस्ट एक 10-15 मिनटां पयलींच आयला. ती वाडून घेतला, जेयता आमी. आनी हो जो व्लॉग आसा पळय न्ही, तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां फाल्यां मेळपाक येता एक नवो व्लॉग घेवन. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर. बाय म्हणणार रे आयज. TV लायल्या आतां, जेवन घेता आनी मागीर परत फाल्यां मेळटा तुमकां एक नवो व्लॉग घेवन. बाय बाय.